भावा भयणीनो, आज आमच्या आस्काऱ्या बागयोंच जे वाजाची दोबाजीक परब आमी समोर ओंपतांव. आयचे परबेचो विशय तुका जेजू खोलायेन अनुभवून बागयोंच जे वाजाचे देखीन उर्बेवंत गोवाय जावंक आमचे शी राव. आतां एक कुटुंब कशें एकठांय जावन संतोशाच्या उल्हासांनी आमी उल्हास सोडुया. व्हडा दोबाज्यान आनी भोगतेन हे परबेच्या मिसाक सुरवात दितना गीत गावुया. सर्वेस्परा मुखार येयात. मातशी बसूया. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक तशेंच लोक संपर्क साधना उदेशी
ह्या मिसान वांटो घेतल्यांक देव बरो दीस दिवं. देवाच्या उतराच्या उजवाडान 9 दिसांची ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज व्हडे खुशालकायेच्या आनी भोक्तीच्या भावनांनी भरून बागयोन जुझेवाजाचे आमच्या दोर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याचे दोबाशीक परबेचे समारंभणेन आमी वांटो घेता. जायत्या आमच्या भावां भयणींक पोरशीं हांगा येवन ह्या परबेच्या मिसान वांटो घेवंक व्हड खोशी आसली. पूण कोविड महामारीक लागून ह्या दिसांनी आमच्या गोंयान उप्रासलेले परिस्थिती पासत हें करूंक घडोना म्हूण आमकां दूख भोगता. ही परिस्थिती भावार्थान मानून घेवन ही आमची खोशी देवाक उबारुया आनी आमच्या घरांतूच रावून व्हडा खतखत्यान ह्या समारंभान वांटो घेवया. सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक आनी ऑनलायन हे समारंभणेन भाग घेतल्यांक आमचो मायेमोगाचो आनी उनुनीत येवकार. आमी खरीत भाशेन येवकार दिता आयच्या दोबाज्याच्या येजमानांक भोव श्रेश्ठ ऑल्विन बारेटो, आमच्या शेजारचे सिंधुदुर्ग दिओसेसीच्या गवळी बापाक, आमच्या उल्याक कान दिवन ह्या मिसाची येजमानकी चलोवंक आनी आमकां देवाचें उतर परगटूंक तो तयार जालो देखून आमी ताका काळजान थान दिन वाचता. भोव श्रेश्ठ आलेक्स दियस ह्या पोर्ट ब्लेराच्या एमेरिटूस बिस्पाक आनी भोव श्रेश्ठ लुमेन मोंतेरो आगारताला दोर्म प्रांताच्या गवळी बापाक ह्या आमच्या दोगांय बिस्पांक आनी गोंयच्या पुतांक आमचो मायेमोगाचो येवकार. तेच परी हे परबेच्या समारंभान वांटो घेतल्या सगल्या यादनिकांक, मोठवाशी भाव भयणींक आनी तुमा सोमेस्तांक, बागयोन जुझेवाजाच्या भोगतांक आमचो काळजान थान मायेमोगाचो आनी उनुनीत येवकार दिता. आनी आमच्या बागयोन जुझेवाजाचे विणवणेन सगल्यांचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद पडचो आनी देवान आमकां हे कोविड महामारींतली बेगीनच निवारची म्हूण मागता. आनी आतां हे दोबाशीक समारंभणेचें येजमानपण चलोवंक बिस्प ऑल्विनांक विनयता. सगलीं उबीं रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. शांती तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आख्खी पवित्र सभा कुशालकायेच्या उमाल्यांनी भरून त्रिएक देवाक वाकांता. कित्याक आयज आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याची बागयोन जुझेवाजाची दोबाजीक परब आमी समरमता. आमचे शिराव ह्या गवळीक वर्साचो हो विशय मनांत दवरून आयचे खेरीत भावार्थाचे समरमणेक विचून काडला तो विशय म्हणल्यार तुका जेजू खोलायेन अणभवून बागयोन जुझेवाजाचे देखीन उर्बेवंत गवाय जावंक आमचे शिराव. बागयोन जुझेवाजान ल्हानूच जावन जेजूक बारी वळखलो, खोलायेन ताका अणभवलो. उपरांत आपल्या बागयो जिवितांतल्यान हो मेळ्ळलो अणभव जियेलो, दुसऱ्याकूय तो वाटलो. जायते आत्मे देवाक जोडून दिले आनी अशें जेजूचो उर्बेवंत गवाय जालो. ताचेच देखीन आनी मोजतीन आमचे क्रिस्ती जिवीत तसलेच जेजूच्या खोल अणभवाचेर
थारायलेले जावंक वयलो भायलो दोबाजो आनी गणगण हाचे सोशिल्ली आमी पयस रावूं काळजाचे खरे भोक्तीन आनी आत्म्याचे कुशालकायेन जीव गरज आसा हे जेजूर अनुभवाचे क्रिस्ती जिवीत आमच्या दिसपट्टी चालीन वागणुकेन उतरांनी आनी कोन्यांनी पोरजोळीत दिसूंक हेमिसा बेटेन आमकां कृपा मागुया तशेंच कोविड-19 हे पिडेक लागून आजुनूय संवसार कोश्टवता आनी जायतीं जाणां ह्या संवसारान ओतोल्ल्यान कोश्टवतल्यांक बरी भलायकी आमकां सोगल्यांक हे पिडेंतली निवार आनी मरून गेल्ल्यांक सासणाची संवस्काय ह्या मिसांत मागुया तशेंच आजून कोश्टवतले आख्खे संवसाराक कोविड-19 हे पिडेंतलो देवान वाटावचो आनी हे पिडेन आयज पुर्यान मरून गेल्ल्यांक सोर्गीचें सूख फावो कोर म्हूण कोतकोत्यान मागुया अशा मोगाच्या भयणांनो भावांनो आयज म्हाका कितें भशेन कुशालकाय भोगता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक हे मीस भेटोवच्याक कित्याक हांव जेवाज जावन आसा गोंयकार आनी हांवूय गोंयकार हे गोंयकाराचे रगत म्हाज्याय कुडीन आहा आनी ह्या बसर ह्या गोंयकाराच्या आमच्या आस्कारीच्या गोंयच्या आस्कारीच्या फेस्ताक वांटो घेवंक म्हाका कुशालकाय भोगता हें आमकां एक अडपण आनी ह्याच बसर ह्या कुशालकायेन आमी वांटो घेवया आमची कुशालकाय केदी भशेन काबार जाता जेन्ना आमी पातो कोत्ता देवा थंय आमी एक ना जाल्यार आमचे कुशालकाय आमच्या काळजान आसना आनी कितें आमकां पयस दवरता देवासून ते पातोक आनी ह्या पासत मिसाचे सुरवेकूच आमी देवा लागीं आमच्या पातकांची बोगसणी मागुया आनी केदी भशेन ह्या बोगसणेचे रितीन आमी वांटो घेवया सोम्या जेजू आमचे क्रिस्तीक धर्मीक रिती पाळटना भायलो दोबाजो गोण बोवाळ लोक आनी पोलकेपण हाचेर आमचें सोगलें ध्यान मोन गेलां आमच्या ओर्ताबोरीत क्रिस्ती जिविताक तुजो जेजू खोल अनुभव निबेल गरजेचो हें जाणा जावनूय तुजो अनुभव नासून आमचें जिवीत वाजाचें ओठ रूच आनी उर्बा नासलेले बेसारमायेचें जालां आनी अशें हेरांचेंय जिवीत आमी कोडू केलां आमी चुकल्या सायबा क्रिस्ता जेजू तुजो खोल अनुभवाचो फोळ आमचे बरे देखी चालींतल्यान दिसती पडूंक ना परतेंच जाल्यार आमची क्रिस्ती जिविताचे जायती वायट देख जाल्या बरो आनी भेटलोलो क्रिस्तांव आनी खरो पाटलावदार कसो हांव जिवंक ना साबार पावटी म्हज्या धर्माचेर आनी दोर मुनियाऱ्यांचेर आड जायतें उलयलां आनी दुसऱ्यांकूय ताचे विशीं विटायल्यान ही वायट देखीक लागून जायत्यांनी देव धर्म पुऱ्यान सोडून दिला आमकां बोगोस सायबा सोम्या जेजू तुका खोल अनुभवलोलो पाटलावदार कसो धार्मीक समाजीक कुटुंबीक राजकरोनीक आनी हेर मळार म्हजें जायतें बरें करूंक येतालें ओनीत फोटिंगपण भ्रश्टाचार लॉंच नागोवण्यो दुस्मानकाय आनी हेर वायट आदारून क्रिस्ती जिविताची तत्वां हांवें माडयल्यान कोस दुमालो बोगलांटां बेमान आनी उणेपण भोगचें पडलां तेन्ना बाबात उणो जायत गेला आनी निराशीपणाक सांपडून बरें करचें सोडलां म्हूण दूख भोगता
सोदपदवीदार आमची काकूट करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक Amen. देवान आमकां दिल्ल्या बागयोंच जेवाजा पासत आनी हेर घेतिल्ल्या साबार तरेच्या उपकारां आनी देण्यां पासत मोहिमा गावून कुशालकायेन त्रिएक देवाची वाखाणणी करुया. Mój Deva, Soli ani Shanti, Dacharista, Sosari, Sorte Spora Deva, Sorki Charaya, Sopoteda Deva, Leheta Papa, Amitu Kanu Mustakota, Amitu Kadina Sta, Dolciato Mój Mowa, Amitu Kanu Vakata, Mój Deva, Soli ani Shanti, Dacharista, Sosari. Sumia Jesu Christa, Papa Eglia Sputa, Sumia Deva, Deva Ceceri, Sosara Papa Tu Papa Jahusgan Poslan, Auce Manne, Ai Kunye, Mój Deva, Soli ani Shanti, Dacharista, Sosari. Seva Papa ce Mój Deva, Soli ani Shanti, Dacharista, Sosari. प्रार्थूया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आणि आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांज वाजाचे देखीन आणि मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आसियाच्या सिमांक पर्यंत पोरजोलेली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर पोट घोटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलेली तुजे पोरशेक तुजे दयाल दीस घाल. ताचे मजतीन आमचो बाबार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी सुवर्तमानांची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. ह्या मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. पयल्या वाचपान जेरमियास प्रवाद्याची खबर केल्या. देवान जेरमियासाचेर
आदींच फुडें आपलो शिक्को मारून दवरलेलो. हाचो पुरावो म्हणल्यार कुसवें ताकारच्या आदीं पर्यान आपणें ताका वळखलो म्हूण देव खात्री दिता. तितलेंच न्हय, जल्मुच्या आदीं ताका संस्कारला आनी प्रवादी कसो नेमला. आनी हेच कारणाक लागून कोणाचेच मुखार ताणें कांपची गरज ना. अशें धीर दिता. दुसऱ्या वाचपांत बागयोन पावलू आपूण जेजूक वळखता आनी कोलायेन ताचो अनुभव घेतला ते विशीं इल्लें तरी हे वाचपांत मेळटा. शिव वर्तमान पुरगटप म्हणजे आपणाक कितें तें आनी सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर कसो आपूण सोगटांक सोगोट जालो तें कोरीतकारांक बरोवन आपणा विशीं गवायकी दिता. शिव वर्तमानांत जेजूच्या पाटलावदारांची खबर सांगल्या. जे तरेन आपल्या दोनयाक ताणें कोलायेन अणभवला तेच तरेन ताका आनी ताची शिकवण ते परगटोवंक वेतात. देखूनच भिरांकूळ परिस्थितीन मदें पर्यान 72 जाणांक दोगांक जेजू पाठयता. जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमियस इलिकियाचो पूत याज्ञिकी घोराण्यांतलो. आनातोल शारांत बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची उतरां हीं. सर्वेस्पराचें उतर म्हजे कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणो नाका. हांव तुका धाडटां तांशेशी तूं वच. आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भियों नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवय हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटून आनी मोडूंक उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. बागयोन जुजेवाज दर एक आपल्या जिविताची घडी बापाच्या हातान घालून जियेलो. आमचें जिवीत तसलेंच एक दिसपट्टें समर्पण करून बसावन आमचो जबाब इस्तोत्रांतल्यान दिवया. Devaci
बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बराबर हांव जुदेव जालो. समोर्ती काल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जरूय हांव समोर्ती काल ना, तरूय समोर्ती काल आसलोले पोरीं जालो. तशेंच समोर्ती विरेत आसा तांकां जोडून घेवंक जरूय हांव देवाचे समोर्ती विरेत ना आनी क्रिस्ताचे समोर्ती काल आसा, तरी समोर्ती विरेत आसलोले पोरीं जालो. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बराबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोट जालो. शिव वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शिव वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतोरें. देवाचें वडुकार. उद्गाराक उबी रावुया आनी कुशालकायेन उद्गार गावुया. Sovespora, sol, 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 sol. Sovespora, sol, 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 sol. Sovespora, sol, 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 sol. Sovespora, sol, sol. Kuri babo, ushi sogli, zurek wata, ranglawami. Sobi, sobi, Sovespora, sol, 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 sol. Sovespora, sol, 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 sol. Sovespora, sol, 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 sol. Sovespora, sol, sol. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. सुमयान आनीक बियास्तोर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें ताका म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडलेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांगड्या मदीं मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोगशें वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय नोगरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. कोरांगोरी भोंवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात
आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वगणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मगाच्या भयणानो भावानो, हांव पाजिकार कसो एका इगोजेन आसलो आनी एक दीस म्हाज्या सरमावान धाकटुलो सरमाव हांवें केलो. हांवें म्हटलें, जे कोण जेजूचो मोग करतात ते सगळे आत वयर काडात. आनी म्हाका खुशालकाय भोगली पळोवंक की सगल्यांनी आत वयर काडलेलो. म्हाका बरें दिसलें की म्हाजो लोक जेजूचो जायतो मोग करता म्हणून. मागीर दुसरो प्रश्न हांवें तांकां विचारलें, जे जेजू पासून मरोंक तयार आहात ते आत वयर काडात. आनी परतून म्हाका खुशालकाय भोगली पळोवंक की सगल्यांनी आत वयर काडले. हांवें म्हणलें, काय बरें क्रिस्तांव म्हाजे जेजू पासून जीव दिवं पासून तयार आहात. मागीर हांवें तांकां म्हटलें, पळय, जेजूक आतां तुमी मेलेले नाका, पूण जेजू जाय धाकटुले तुमी एक सॅक्रिफीस करूंक आहात तुमी तयार? आनी सगळे म्हणलें, ओय आमी हांव तयार. पण तें म्हाका बरें लागलें. मागीर हांवें तांकां म्हटलें, पळय, जे तुमच्या बोल्सान, जे तुमच्या आंगार भांगार आहा, बोल्सान पयशे आहात, ते काडून गोरिबा मातसो जेजूच्या नांवान हाडून आल्तारार दवरात. कोणूय नाजालो. आमी जेजू पासून जीव दिवंक तयार हांव, पूण आमचे भांगार वचना काय बाबा. आनी हांव थोड्यांचे पळयतालो भांगार भरलेले आंगार तांचे. हांव बसलो पळोवंक. मागीर पिसो कसो कोण नासलो आमच्या पॅरिशीन आसलो. केन्ना केन्ना ते पिशेपण चलतालें, केन्ना केन्ना तो काम करतालो. आनी चड करून जायते फावटी म्हाजे कडेन येवन तो पयशे मागतालो जेवच्याक. तो पयलो भायर सरलो, पाटी बसलेलो, येयलो आनी आपलें घडयाळ काडलें. ते चलता चलोना ते हांव नकसलो. पोन्नें घडयाळ आनी 50 रुपया कोणें दिलेले ताका जायत, तेणें हाडून आल्तारार दवरले. मागीर शकतान एक तरणाटो भायर सरलो आनी तेजे कडेन पयशे आसले ते थोडे तेणें हाडून आल्तारार दवरले आनी सुरपय काडून भांगाराची ह्या तरणाट्यान हाडून आल्तारार दवरली. आनी अशें आनी एक दादलो वयर येयलो, सुरपय आसली ती काडली आपल्या गोंयान, तेणें दवरले आल्तारार आनी आपली काजारीची मुदी, भांगाराची मुदी काडून दवरली आनी थोडे पयशे दवरले आसले बोल्सान पळय ते. हांव बसलो तरी पळोवन. एक 7-8 लोक वयर सरलो जाता, 200-300 लोक आसलो. बायलांच्या गोंयांत थोडे भांगार कुयटाक हाल, तेंचे घोव कुयटाक घातले आनी कितें, पूण तेंच्यान तकली खाला घातली आनी बसल्यात. म्हाका बाबा न्हू, हे लोक जीव दिवंक तयार आसले, पूण धाकटुलो सॅक्रिफायस करूंक गरिबांक जेजूच्या नांवान दान दिवंक ते तयार नासले. मीस जाल्या उपरांत एक जाणटी बायल म्हाका मेळोंक येयली. ना तिका घोव नासले, ताका भुरगीं, पूण जायतो पोंटलो आसलो, जायते पयशे तिचे कडेन आसले. हांवें म्हणलें ताका, बाय हांव समज तूं पयली येतली म्हणून तुजें कोण ना. सॉरी, तेज्या आदी मीस जाल्या उपरांत हांवें तांकां सांगलें लोकांक जे कोणें दिलें. हांवें म्हणलें तुमचें भांगार कितें आहा तें घेवन वसात, हांव तुमची परीक्षा घेतलो, घेवन वसात. ते घेयना जाले, पूण हांवें जबरदस्ती तेंचे भांगार कितें आसलें तितलेंय परतून दिलें. पूण पयशे व्हरोन जाले. 480 रुपया आल्तारार आसले, ते काडून हांवें सिस्टरींक कडेन दिले आनी म्हणलें गरिबां पासत वांट ते. मीस जाले उपरांत हांव ऑफिसान बसलो, ही बायल येयली, जाणटी बायल. हांवें म्हणलें, आगे हांव समजलो तूं पयली येतली म्हणून, हे तुजें कितें धरलां तर कितें घेवन येतली म्हणून.
आणि त्याने अशें म्हटलें म्हाका जाणा फादर म्हाजें मन आसलें येवंक ना येवंक पूण हांव जाण आसलें जाल्यार की तूं पोत्तून दितलो आसलो म्हणून हांव येवपाची जेजू पासत सॅक्रिफीस करूंक कोण तयार ना कित्याक तयार ना आतां हांव चिंता कित्याक तयार ते जेजूक वळखता जाल्यार तेणें जायते सर्मां आयकले जेजूचेर जायते मागणी तेणें केली मिसाच्या मिसाक आयताराच्या मिसाक येतालीं आनी जेजू पासत सॅक्रिफीस करूंक तयार नासलें मागीर म्हाका कळ्ळें कारण जावन आसुकूच कित्याक जेजूक ते केन्नाच मेळोंक ना जेजूचो अनुभव तेंच्या काळजांत केन्नाच जावंक ना आनी ह्या पासून आमी पळयता जायते जाण पोटा वयता जायते बावडी पोटा तांकां केन्ना केन्ना जेजूचो अनुभव मेळटा ते येवन सगळे गडयेक विकतात एकलो जाण हांव तेजे कडेन वायन शॉप आसलें आनी हें वायन शॉप ताणें विकलें नाका म्हणून आपूण सोरो दिवन लोकांक पिडे करता म्हणून आनी ते पयशे काडून ताणें ते पोटा गांवांक धाडले जेजू मेवल्या उपरांत आमकां कांय नाका जेजूच आमचें सगळें पूण जेजूक आमकां जेजूचो अनुभव मेळोंक जाय वी नो अबावट जेजूस आमकां जेजूचे बद्दल आमी जायते जाणो पूण जेजू आमकां मेवला जायत जेजूचो अनुभव आमी घेतला जायत म्हज्या जिविताची काणी हांव सांगूंक सोदतां म्हाका बाबा न्हू हांव एक दीस एकदम टेन्शन आसलो आनी हें टेन्शन हांवें म्हज्या पाद्री भावांक सांगलें बाबा म्हाका इतलें टेन्शन जालें हांव पिसो कसो जाता आनी ते म्हाका बुजोवन दिताले वय खरें पूण म्हाका शांती मेळनासली आनी हांव काडलो आनी कपेलान गेलो कपेल व्हडलें आसलें ते कपेलाच्या शेवटीच्या बांकार हांव बसलो जेजूक हांवें पयलें सांती साक्रामेंटाचें नॉर्दर घातलें आनी अशें म्हटलें जेजू तूं जाणा हांव कसो कितें जालां म्हाका कसलें टेन्शन म्हाका भोगलें कसलें टेन्शनान हांव आहा हांव आनी उलोवंक सोदिना हांव तुका आनी कांय सांगूंक शकना सांगूंक सोदिना आनी उगीत रावलो फकत म्हजी नदर जेजूचेर आसली फकत म्हजी नदर जेजू आसली एक उतर आनी उलोवंक ना पूण तेन्ना जेजू म्हाका म्हाज्या लागीं उलोवंक लागलो म्हाज्या काळजान जेजून शब्द घातले आनी कितें म्हणून घातलें तूं दूख मागतालो न्हू हांव चिंतूंक पडलो हांव दूख मागता कोणें दूख मागता कोण म्हणटा दुखीचें आमकां पयस कर आनी हांवें म्हटलें हांवें दूख मागलां आनी जेजू म्हणटा हय तूं दूख मागतालोय आनी म्हाका उगडास केलो जेन्ना तूं हॉस्पिटलान गेलोलोय तेन्ना तुवें पांय मोडलेले तकली फुटलेली पेकोड मोडलेले हात मोडलेले असले लोकांक तुवें थिंगा पयलें आनी म्हटलें काय सुस्ताद जाय ते म्हाका थोडो अनुभव दी ताजो हांवें जेजू कडेन मागलें म्हाका उगडास नासलो हांवें म्हणलें वय बट आय वॉज आस्कींग फॉर द फिजिकल पेन म्हाजे कुडीचें दूख हांव मागतालो आनी तेन्ना जेजून म्हटलें म्हाका मनाची दूख ओदी व्हडली तूं मनाची दूख सोसूंक शकता जाल्यार तुज्यान कुडीची दूख केन्नाय सोसूंक जातलें मोगळ बाबून न्हू हांव एकलोच बसलोलो म्हाज्या दोळ्यांतसून दुखां येयलीं दुखां कसलीं खुशालकायेची दुखां बुजवणेची दुखां म्हाका जेजू म्हाज्या बराबर आहा म्हणून जेजून हें दूख धाडलां म्हणून हांव जाणो जालो आनी भायर सरलो खुशालकायेन आनी म्हाज्या फ्रेंडांक सांगलें म्हाका नाका जेजू म्हाका जाप दिलो हो अनुभव जेजूचो हांवें घेतला होच अनुभव हांवें एका बेबज्या मनशाक तो येयलो बायल तेजी कंप्लेन करून हांवें ताका आपयलो आनी बायल तो बसला आनी तो सगलो बायलेचो गुन्यांव करता बायल असली आनी बायल तसली आनी फादर म्हाका हांव सोरो पियेता ते बायले पासून पियेता आनी अशें जायते बायलेची कंप्लेन करूंक लागलो काम करिनासलो सोरोच पिवन दीसभर काडटालो हांवें ताका म्हटलें बाबा म्हाका कांय आयकोपाचें ना तुजेंय आयकोपाचें ना तुज्या बायलेचें आयकोपाचें ना वच कपेलान बस कपेलान फकत जेजूक पळय आनी जेजूक सांग जेजू म्हाज्या लागीं तूं उलय
आमी वयता कपेलान आमी जायते बरें उलयत आसता गडे जेजूक आयकोंक सोदिना जेजू आमकां सांगता आनी तेन्ना तो कपेलान गेलो 15 मिनटांनी तो भायर सरलो आनी म्हणूंक लागलो फादर म्हाज्यान थिंगा बसूंक जायना म्हाका कितें जाता आयज पासून हांव सोरो सोडटा आयज पासून हांव म्हजें जिवीत बदलता आनी सोरो सोडून जिवीत बदलून तेणें धाकटुल्या कंप्युटर शॉप घातलें आयज पासून हांव तो त्या गांवांत गेलो तो म्हणटा बिशप यो कितें घे म्हाजें कंप्युटर घे तुवें म्हजें जिवीत बदल आनी म्हणलें हांवें बदलूंक ना जेजून तुजें जिवीत बदल्लां आनी तो त्या दिसा हूंय ते आयज पर्यंत केन्नाच मीस साणिना दिसाच्या दिसा मिसाक जाता हें जावन आसा तेजे अनुभव जेजूचो अनुभव तेणें घेतलेलो जिवीत बदल्लें आमी थोड्या दिसांनी फाटीं 2 तारखेर ह्या म्हयन्याची आमी फेस्त केला उगडास आसा तुमी कसलें फेस्त केलें म्हाका उगडास ना कसलें फेस्त केलां आमी 2 तारखेर ह्या जानेवारीचे 3 राजांचे राजा विवान मनशाचे एपिफनी आनी तेंच्यांनी पळय कितें केलें ते येयले ते नेकेद्र आनी जेन्ना ते जेजूक सांबाळले जेजूक मेवले तेंच्यांनी आदली वाट सोडली नवी वाट घेतली आनी ते दुसरे वाटेन गेले जिवीत बदलून दुसरी वाट तेंच्यांनी घेतली आयज आमी आयकता आमच्या पयले वाचपान कितें आयकता की सॉरी आमचो जेरिमिया देवान ताका कुशवेन संस्कार आदींच कुशवेन येवच्या आदींच देवान ताका कितें भाशेन वळखलो जेन्ना तो जल्माच्या आदीं ताका निवडून काडलो आनी मागीर ताका प्रॉबरी करलो पूण सगलो गो देव तेच्या बरोबर आसलो देव ताका बळ दितालो आनी तो भियेलो कित्याक तो जाणा की देव आपणाक हे दुस्मान आहा ते वायट करता तेंचे ताईन धाडटले म्हणून देवाचेर आड आहा तेंचे ताईन धाडटले म्हणून आनी भियेलो आनी जेजू तो म्हणटा ना सायबा जायते जायते आमचे भुरगे म्हणटात न्हू देवा आमची पाद्रीपणाक देव आपयता तेन्ना वय वय म्हणटात मागीर ते म्हणटात ना 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 लास्ट मोमेंट नाका संवसार जावो भियेतात हांगा हो जेरमाई भियेलो घाबरलेलो आनी जेजू तो आपलें कारण सांगता जेजू हांव वचूंक शकना कित्याक हांव फकत भुरगो आनी म्हाका उलोवंक जायना जेजू कितेंच भाशेन ताका आपलो अनुभव दिता जेजू तेचे लागीं बसता एक इश्ट बसता तसो जेजू तेचे बरोबर बसता आनी जेजू म्हणटा भियेनाकाय जेरमाया हांव तुज्या बरोबर आहा आय एम विथ यू आनी हांव म्हाजी उतरां तुज्या तोंडाक घालतलो तुका कांय चिंतपाचें नाका तुका कितें तयारी करपाची गरज ना हांव म्हाजी उतरां तुज्या तोंडाक घालतलो वच आनी हो भुरगो भियेता एक प्रवादी कसो राजांची राड येता तेंकां देवाची खबर सांगता भियेनासतना त्रासान भरलेलो त्रासान सांबाळलेलो तरी तो फुडो करता आनी उलयता की देवाचो अनुभव ताका मेवलेलो देवाचो अनुभव मेवल्या उपरांत मगर बाबा न्हू आमी सगळे बदलता देवाचो अनुभव तर आमकां मेवंक ना आमी बुश्टे क्रिस्तांव कशें नांवान आनी ह्या पासत आमचो पाप फ्रांसीस पाप साहेब सांगता आमकां की क्रिस्तांव जावन आसात जांकां जेजूचो अनुभव मेवला ते क्रिस्तांव आमी क्रिस्तांव हो प्रश्न आमकां विचारूंक जाय म्हाका जेजूचो अनुभव केन्ना तर मेवला म्हाज्या जिवितान हो प्रश्न आमकां विचारूंक जाय आमी पळयता की सांव पावलूचें वाचप केलां आमी सांव पावलू लोकांक मारतालो जेजूचेर आड आसलो जेजूचें नांव आनी क्रिस्तांव काबार करूंक सोदतालो आनी जेन्ना ताका जेजूचो अनुभव मेवता कितें तो कोत्ता जायत कितें तो कोत्ता जायत तो आपलें जिवीत बदलता जेजूक तेकून रावता आनी ह्या जेजू पासत तो सुवर्तमान परगटूंक
भोंवता देवाची उतर भर आनी जेजूशीन लोकांक हाडूंक भावुरता जायते तिथे आड येतात तो भियेना गोडेक जायत्या जाणांनी तेजे मना पासून घातले जायत तूं कोत्ता हें कोण तुका फारीक कोत्ता हें करूंक आनी तो म्हणटा म्हाका कसल्या इनामाची गरज ना हांव कोत्ता कित्याक हो जावन आसा म्हाजो कायदो करूंक हांव सोगते कडेन आनी तो जीव आसून जायते जाणांक मारून उडयलो आतां सगळे कडेन जीव लोकां कडेन जीव जाता गरिबां लोकां कडेन गरीब जाता सगळे लागीं तो एक जाता आनी तांकां सगळ्यांक जेजूचो अनुभव दिवंक पावता ही चेंजीस हिज लायफ तो आतां मरोंक तयार जाता जेजू पासून जो दुसऱ्यांचो जीव काडटालो तोच जेजूचो अनुभव मेवल्या उपरांत आपलो जीव पासून दिवंक तयार जाता तो सांग पावलो आमी पयलां आमच्या सुवर्तमानान जेजू 72 मनशांक धाडटा बेत्तर लोकांक हें परगट करूंक जेजूचें राज परगट करूंक आनी तांकां कायले घालतात आनी जेजू जाणा की थोडे तांकां मानून घेवचे नात म्हणून जेजू जाणात थोडे तेंचेर आड येतले म्हणून जेजू जाणात आतां तेंचो लक्ष दुसऱ्या जाग्यार वचूंक पावना फकत लक्ष आसूंक जाय सुवर्तमानाचेर जेजूक परगटूंक हो अनुभव तेंच्यांनी घेतलो तो लोकांक दिवं आनी तो म्हणटा दुसऱ्या दुसऱ्या घरांनी ज्या घरान तुमी भितर सरतात त्या घरान तुमी रावात तुमकां येवकार मेवतात थिंगा रावात तुमकां जेवणाचें पडून हांव आहा तुमकां जे कोण तुमकां जेवण वाडटा ते तुमी जेयात व्हडले व्हडले आमकां दुकराचें मांस जाय आमकां हें जाय तें नाका ते जेयतात ते तुमी जेयात तेंचे लागीं एक जायात पयशे मातसो भियेनाकात तुमकां म्हाजो अनुभव आहा हांव तुमच्या सांगात आहा तुमकां म्हणल्या भाशेन धाडटा हांव आमचे कोले बोले आहा तेंचे मदें एक ल्हान मेंढरूक आहे फुडो करात भियेनाकात म्हाजो अनुभव तुमकां मेवलेलो आहा आय एम विथ यू आतां नदर मारुया आमच्या सांताचेर हो ल्हान आसतना एक थिंगा भुरगो आसलो पास्कल नांवांचो आनी हो पास्कल तो ह्या आमच्या भाग्यवंताचे मिसाक वेतालो आनी मिसाक वेता तेन्ना तो कितें भाशेन मीस करतना तो सावंत जोसेफास वयर उबारतालो पांय तेजे जमनी नासले वयर वयर आनी तो तेजे काजुला घालून हात घालून ह्या कपड्यांक तेज्या तो ओडटलो ताका खाला न्हू भाव ताका मेवलोलो 5 जोसेफाचो ताका न्हू जायत्या जाणांक तो मागणी करतना पासून तो ताका उबारताले देव ताका उबारतालो हो अनुभव तेंच्यांनी पयला आनी हो सावंत जोसेफास जेन्ना ताका जेजूचो अनुभव मेवलो तेन्ना तेजे काळीज शांतीन नासले हो सण जेजूचो अनुभव दुसऱ्यांक दिवंक जेजूची खबर बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक श्रीलंकान क्रिस्तांव 2 काबार जालोलो लिपन थोडे लोक आसले तांकां मेळोन सगळे भाशेचें काम तो करूंक लागलो कुलीचें काम पदऱ्याचें काम निस्तेबाचें काम सीख लोकांक तो पळयतालो एक डॉक्टर जालो एक नर्स जालोलो कोणाक घरां नासलीं तांकां घरां बांदून दिलीं स्वता पेदांव जातालो आनी खून पासून काडून तांकां पुत्तालो हें सगळें ताणें केलें सोंसून दूख सोंसून लिपोवन वचोन एक बिजनेसमॅन कसो वचोन तो लोकांक मेवतालो आनी तांकां मेवल्या उपरांत जेजूची ओळख दिवन जेजूचे अनुभव आपणाक मेवलेले ते तेंचे लागीं शेअर करून तेंचे लागीं आपलें सगळें सांगून तांकां आपलें करतालो जेजूचें करतालो जेजूशीन हाडटालो सादें जिवीत तो जियेलो दुखेस्त जिवीत तो जियेलो जायते आड ते जेलीन पासून घातलो सगळें तो सोंसूंक तयार जालो फकत त्या जेजू पासून मगर बाबांनी न्हू म्हाजो हो प्रस्न
जेन्ना आमी ह्या आस्कारीचे परब करता म्हाका हो प्रश्न जो एकल्याक तुमकां तुमी पळयात कितल्यो आसा तुमकां जाल्यान आपल्यो आसा कितली ती पळयात आनी आपणाकूच विचारात हांवें जेजू पासत कितें केलां एक दीस तरी जेजूची खबर हांवें कोणें सांगल्या जायत एक दीस बरी खबर आनी दुसऱ्या बाबार्थ्यांक हांवें दिल्या जायत एक दीस केन्ना हांव वचोन तेंची सेवा केल्या जायत सीख लोकांची सेवा केल्या जायत कोणाक गरज आहा तांकां केन्ना आदार दिला जायत दुखेस्तांक हांवें गोडेक बुजोवन दिल्या जायत दुकान सांपडलेल्या बरोबर हांव रडला जायत हांव एक क्रिस्तांव कशें म्हज्या जिवितान हांवें कितें केलां आतां आमकां संदी आहा आमी फेस्तां करता सगळ्यांच्या घरान कोंबी आसतली दुकराचें मांस आसतलें गोरे फेस्त आमचे आस्कारीचे पूण तें म्हत्वाचें आमी क्रिसमस केला हालींच आनी क्रिसमसा टायमार आमी जायते पावणी क्रिसमस केला आमी जेजूचे सुवातेर आमी सांता क्लॉज वयर करून आमी ताका वयर घातलेलो आहा आनी जायते लोकांक वाचून दिसलें की सांता क्लॉज जेजू म्हणून तेजे केलेले सांता क्लॉजाक उजो पासून ताणें लायलो आमी कोणाक परगट्टा आमच्या जिवितान आमचे घरां सोबीत सुटून आमी नेटयता नाताले दिसा ही भायलीच कोणा भितरल्यान आमचें कितें जालां जायत हे जेजूक आमच्या येवकार दिवपाक आमी कितें केलां जाय ओतमीक आतां आमची सिनत येता हे सिनतीच्या टायमार आमी कितें करतले आमची इग्रोज कशी सुदरूंक अदीक पवित्र करूंक आमी वावुरतले ओ हें काम फकत बिशोबांचें आनी पाद्रींचें अशें आमी म्हणटले पाप साहेबाक जाय तुमी वांटो घेतलेलो पाप साहेबाक जावं तुमचें मन तुमी सांगलेलें आनी हांव रावतां मोगल बाबेन न्हू की केले भाशेन तुमी आमची इग्रोज तुमच्या मना प्रमाणे सोबीत सुंदर जातली पवित्र इग्रोज मात जातली आनी तुमचो आदार आमकां चड गरजेचो मे गॉड ब्लेस यू and may God be with you. देव तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आनी देव सदांच तुमचे ताय आसूंक हेच म्हजें आवडे आयच्या तुमच्या आस्कारीच्या फेस्ता दिसा आमेन. या खुशालकेचे दिसा आमी केली भाशेन उबी रावया आनी आमची मागणी आमची गरजो ह्यो सगल्यो आमी देवाताय घालुया तेच्या आदी आमी सोतमंता म्हणुया सोतमंता देवाक सोतपुर बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्तान ताच्या एकल्याक पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो Anquan Moritan Zolmolo, Pons Pilata Kalu Podeko Susle, Taka Kusan Zollo, Tomelo ani takaniki pilo, Tomele mode deunlo, Tisa Tisa Melan lo Gonzalo, Soga Zollo, Sot Podvida, Devovacho Svat Posta, Tutan Jiviani Melen Jimun Subikurungatolo, Sot Mandam Povilot Mian, Catholic Povil Subik, Bogdan Zektar, Paskacem Boksone, Kuricem Jivon Pon, Sasnanचे जिवीत आमेन. मगर बाबू न्हू जेन्ना आमी देवाचे इतले सतमान जावन देवाचेर आमकां विस्वास आहा ह्याच विस्वासान आमची मागणी आमी ह्या खुशालकायचे दिसा ताचे थंय घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी पाद्रींनी आनी मोटवाशांनी आपल्या कासकी तशेंच मुणयारी जिवितान जेजूचो खोल आनी खाशेल्लो अनुभव घेवंक आनी होच अनुभव मोगान केल्ले सेवेंतल्यान दाखोळ करूंक
आनी तेंच करूंक आपले पोरजेकूय ते स्फूर्ती जावचें म्हूण आनी अशें आपल्या जिवितांतल्यान जेजूक हाजीर कोत्तेले ताचे उर्बेवंत गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची आगून ठो. आमच्या सरकारी वडिलांनी पोरजेची सेवा कोत्ताना धर्मा विशीं कसल्योच आडकोळी घालिना जावंक, पूण सगल्यांक आपलो धर्म पाळूंक आनी देवाक खोलायेन ओळखूंक, अणभवूंक आनी हाचे गोवाय जावंक सगल्यो सवलती आनी सोंपेपणां दिवंक मागतना आमच्या गोंयांत विधानसभा हिच्यो जावच्यो आसात त्या वेंचणुकांतल्यान बरो आनी नितळ सरकार आमकां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची आगून ठो. बागीवोन सुसे वास आमचे दिओसेजीच्या आस्काऱ्याची दोबाजीक परब आयज पाळटना ताचे मजतीन आमचे दिओसेजीचेर भरपूर बापाचो आशिर्वाद देवूंक आनी ह्या गवळीक वर्साचो विशय आमचेशी राव मनांत घोळोवन जेजूकूच आमचे मोदें दवरून दिओसेजीच्यो तरेकवार फुडल्यो येवजण्यो आनी पावलां पुस्कळ ओत्मीक बरेपणां आनी सुफळाय आमकां भावार्थ्यांक हाडूं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची आगून ठो. जुसे वाजाक सांत म्हूण परगोटल्यार आयज ह्या वर्सा 8वे पावटी ही दोबाजीक परब आमी पाळटाव. हो उमोर उगडास काडून बापाक सदांच दिनवाशी रावूंक दिओसेजींत आनी केरीत सांकवाळे सांतवारींत चलतल्या साबार ओत्मीक कार्यावळी वरवीं ताचें देवसांव सगल्यांक चडत वाडत वचूं सांकवाळे गांवचेर बेसावां पडचीं म्हूण, तशेंच आमच्या गोंयच्या मानेवंत पाद आग्नेल पुताकूय बेगीनूच सांताच्या वर्गांत भितर काड म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची आगून ठो. आमचे आख्खे पवित्र सभेची बिस्पाची परिशोध सिनड ऑफ बिशप्स जाची तयारी आमी गेल्या ओतुंबरांतान सुरू केल्या, जी केरीत भाशेन पोरजेचेर लक्ष घालून येवजिल्ली आसा आनी 2023 ह्या वर्सा ती सोंपतली. ही लांबदीक म्हत्वाची यात्रा पवित्र आत्म्यान चलोवची म्हूण आनी अशें पोरजेच्याय सहकारा वरवीं हे परिशोधीचो सुबाम ओत्मीक फळ आमचे आख्खे पवित्र सभेक फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची आगून ठो. आख्ख्या संवसारांत ओंतेलेली साबार आमची भावां भयणां जांचे खातीर कोण मागतलो ना, ओदीक करून
कोविड पिडेक लागून मरून गेल्ल्यांक सोर्गी सूख दी म्हूण मागतना आजुनूय हे पिडेक लागून कश्टवतात तांकां फावो तो आदार आनी इलाज मेळूंक आनी आख्खो संवसार हे कोविड पिडेंतलो मेकळो जावंक आनी हेर पेस पिडेंतली आमकां सोगल्यांक निवार म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आगूत कर. वो मोगार बापा तूं जावन आसा मोगाचो बापूय आमचो. आमची जायती काळजी घेताय, आमकां तूं राखताय आनी सांबाळताय. बापा सगळे विस्वासान ही मागणी घेवन आमी तुजे थंय आयल्या. ती सारकी पळय, कारण ही मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. परिशोधीची पुस्तिका आणि कवाताची रोपी. आमची परिशोध सिनोड चालू आसा. 2023 ह्या फुडल्या वर्साक ती सोंपतली. एके दुसरेच तरेची ती परिशोध म्हणजे परिशोधीचेर पयलें लक्ष घालून सुरू केल्ली परिशोध ही. आमचे लागीं जें कितें मागलां तें आमी बरोवन दिलां. जशी ही कवाताची रोपी वाडून व्हडली जातली आनी फळ दिवंक पावतली, तशीच ही परिशोध ओत्मीक वाटेन भरपूर फळवूंत जावचें म्हूण हें आमचें कोशीक बापाक भेटोवया. बरोबर भाग्यवंत जुजेबाजाचे परबेक 9 दिसांची तयारी आमी सुरू केल्ली ती आयज तेंगशेक पावल्या. हे तयारेचो जो ओत्मीक फळ आमकां मेळ्ळा तो सगलो आमी बापाच्या हातांत घालता आनी तो आमच्या जिवितांत जिवंक आमी भास दिता. कोविड-19 पिडा झुजचे उपाय. सॅनिटायझर आनी मास्क. जायतो काल जालो कोविड-19 ही पिडा आमी झुजत आयल्या. जायते जाण हो संवसार सोडून गेले. हे पिडेंतल्यान जायते आमी शिकल्या. देव फावो तो जागो आमी दिवंक ना. आमच्या बोलाचेर आनी हुशारकायेचेर न्हय पूण ताचेरूच पात येवंक जाय. हे पिडेक लागून आमी जें सोंसलां आनी सोंसता तें आमी आख्ख्या संवसाराचे दूख बापाच्या हातांत घालुया आनी ही पिडा सारकीच नोपयत जावची ही आमची खोशी तूं स्विकार कर बापा. उंडो आनी सोरो. ह्या उंड्या सोऱ्याच्या दाना बरोबर आमचे हे भेटेन मानून घे बापा. जावं आमचे सूख दूख, आमचो वावर धंदो, आमचे बरी भलायकी तशीच पिडा, आमच्यो येवजण्यो, आमची फामील, सोयरे, सगलो संवसार आनी आमची जिणेची ताका आमी अर्पिता. ही देणी बदलून तुज्या पुताच्या मासा रोगतान आमकां करून दी जें आमी शेवूंक आशेता. ही आमची आसा आनी हेर सगलें आमी तुका हे धानांतल्यान भेटयता बापा.
दानां तयारेचो आनी ती देवाक भेटोवचो वेळ हो. हे दानां बरोबर आमची काळजां, आमचें सूख दूख, आयचे परबेची खुशालकाय आनी सोर्व आमगेले ह्या उंड्या सोऱ्या वांगडा वेदीचेर दवरुया. गीत गावुया तुकाच बापा. Moje hat, moje pai, seta curauda, moje. Tu so moi orgot kono, suko bon sopniativo. Pastor moje vida tu caretane Lucas pastor moje tu jesteko naszene Lucas pastor moje उषा मोगाच्या भयणांनो आनी भावांनो, हे मुशेन तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गीच्या बापाक, आमच्या देवाक मान तातूंतलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्के पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. आमेन. बो मोगाळ बापा, सांसुऱ्या वाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांच्या आस्कार्याच्या मानान तुका आमी भेटयता. त्या जाण्यांचेर कोण वळीन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. निटोल खालसांनी इंद्यानी भेटोवंक आनी ह्या जेवण खाण घेवन आमच्या दिसाच्या समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पूर्ण जिवनपणान उगडापो जालोलो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोद पदवीधरा आनी सासणांच्या देवा, सोरकाळी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यवण जिवीत आमकां दीस दिता. ताचे शिकोवणेन आमचें गिन्यान उजवाडायता.
ताच्या मागण्यांच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतांनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सोसून विचारी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच पोरी जेवण जातोच ताणें आपल्या हातांनी काळ घेतली, तुका नव्यान दिन वाहलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातूंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्यान सासणीक करोराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. Vartața gurt porgotuia. Sumia Gesù, ami odokata, ami nekashi nepieta, Idlemati, tu vojvovane so, ami kuce moro porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पूर्ण जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पिर्तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजुलेत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये संगती, ताचो पोती जुजे, भगिवंत धोर्मदत्ता, भगिवंत जोसेफ वाज आनी सगळ्या
सोफकाली तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर साश्टाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोदपूर बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. कितें भाशेन आमी जेजूक आर्गां दिवया, कित्याक जेजून आपलो बाप आमचो बाप करून दिला. आनी ह्या पासून आमकां देवाक आमच्या रोशनाराक आमी आपुरबायेन खालदिकायेन आनी विस्वासान बापा म्हणूंक शकता. तर आमी कितें भाशेन स्वर्गीय बापाक करून उलो करून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची आण्यांक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटली, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. ओय मोगाळा जेजू, आमी जावन आसां पातकी, पातकां करीत आसां. आमच्या पातकांचेर न्हय, म्हाका तुज्या पवित्र सोबीच्या बाबार्थीचे दीस घाल. आनी तुजेच खोशेपण म्हणे तिका शांती दी, आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं खरें सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. स्वर्गीय जेवण तयार जाला.
जेजूक आमच्या काळजांत घेवचो शुभ वेळ पावलो. मानान आनी ल्हानविकायेन कोमन्यांव शेवूंक फुडें सरूया. कोमन्यांव घेवंक तुमी आसात थंयच रावची. दुसरी धर्माची भाव भयणां आसात जाल्यार कोमन्यांव घेवचो न्हय म्हूण विनयता. आमचे फुडारी दाखयतात ती मांडावळ सांबाळची म्हूण मागता. हे वेळार गीत गावुया, मोगाळ जेजू यो तूं यो. ह्या वेळार जायतीं आमचीं बाबां भयणां आपल्या घरार रावून वा खंयच्याय दुसऱ्या जाग्यार रावून जावं आपल्या मोबायलाचेर वा टीव्हीचेर हे मीस पळोवन तातूंत भाग घेवंक प्रयत्न करतात. पूण आमचे भाशेन तांकां जेजू खुद काळजान घेवंक भाग मेळना देखून तांचे चिंतून आनी तांकांय आमचे बरोबर एक ओत्मीक नदरेन घेवन हे सोपुल्ले मागणी आमी करता. हे मागणे तांकां एक उपाय जावन जेजू कडेन ओत्मीक एकवट करूंक आनी भाशेन आत्मीक कोमन्यांव ह्याच वेळार थंय आसा थंयसान तांणी घेवंक. देखून ह्या आमच्या बाबा भयणांकूय आमच्या मनान हाडुया आनीक हे मागणें तांचे पासत करता तें तांकां फायद्याचें जावं म्हूण मागुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच तूं आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. आनी तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका कदींच दिवं नाका. आमीन.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, सांसच्या वाजाक मान दिवन यायच्या दिसा हे आमचे दोबाची परबे दिसा संतोषान आमी घेतल्या त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूंक नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान प्रार्थना. हे पोरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीचे सुरवणीचो हुस्को धरून सुवर्तमान परगटूंक दिनान आनी फुडें वचोनशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. पयली सुवातेर हांव सर्गीच्या बापाक केरीत भाशेन सगल्या काळजान दिन वाचता, कित्याक तो नव्यानाच्या पयल्या दिसा सावन आत्तां गोये घोडयेक पासून आमचे मदें रावला, फुडाराकूय आसतलो आनी आदीं आमचे सांगाताक आसलेलो. हे देवान सगलें हांगा जाता तें चलयलें, आपल्याक जाय ते भाशेन चलयलें आनी तोच जैती भोवन जालो सगलें ताचे कशे प्रमाणे ताणें केलां म्हूण हांव ताची तुस्त करतां. दुसरे सुवातेर आमचो आर्सेपिस्प पात्रियार्क बो मानेस फिलीप नेरी फेरांव हांकां आमी केरीत दिनवाशी ताच्या मार्गदर्शनाक पासत हुस्क्या पासत आनी ताच्या मागण्या पासत. आतां ह्याच आमच्या बिस्पाच्या नांवान आनीक आमची एक हांगा समिती आसा, बागीवन जुजेवाजाची भक्ती पोसरावची समिती, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ डिवोशन टू सेंट जोसेफ वाज. हे समितीच्या नांवान थोडीशीं दिनवासनीची उतरां हांव म्हणूंक सोदतां. पयले सुवातेर बो मानेस्त ऑल्विन बारेटो सिंधुदुर्ग दिओसिसीचो बिस्प हांकां केरीत भाशेन हांव दिन वाचतां. आमच्या बिस्पाच्या आमंत्रणाक ताणें कशेन वय म्हणलें, आमचे मदें तो आयलो, ही भेट आमचे पासत ताणें भेटयली, बरे भाशेन स्कुटावून देवाचें उतर आमकां पुरगट केलें, आमचे पासत मागलें. ह्या सगल्या पासत ताचे आमी उपकारी. चड देव बरें करूं बिशप. तशेंच बो मानेस आलेक्स डायस पोर्ट ब्लेराचो आर्सेबिस्प एमेरिटूस हांकां, तशें बो मानेस लुमेन मोंतेरो आगारतला हे दिओसिसीचो बिस्प हांकां, जे आपलो वेळ काडून हांगा आमचे मदें आयले आनी ह्या बलिदानांत तांणी वांटो घेतलो. आनी म्हाका दुबाव आमचे पासत मागलां, आमचे कुशालकायेन वांटो घेतला. ह्या सगल्या पासत हांव तांकां दोगांय बिस्पांक आनीक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. पाद्र जुझे रेमेडियोस फेर्नांदीस हो आमचो विकार जनरल आनीक बरोच बोर परबेचे तयारे समिती कमिटी फॉर द ऑर्गनायझेशन ऑफ द फीस्ट हे समितीचो कन्व्हिनर तो. आनीक हे आसून ताणें जायतो हुस्को केला, तयारेची खबर घेतल्या, बूद दिल्या आनीक जायत्या हुस्क्यान तो फोन करून विचारतालो, जायती फावटी विचारतालो खंय पावलां, कितें जालां, खंय कितें जालां. हाचे सगल्या पासत फादराक हांव केरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा.
आमचे आर्सिडिओसीसचो प्रोकुरादोर डायसिजन फायनान्शियल एडमिनिस्ट्रेटर पाद्री नोएल de Costa जो बो करून आमकां लागू जाता ते हांगा बो करून सांकवाळीचे इगोर्जेच्या बाटांच्या वावरां आनी प्रश्ना विशीं जायतो हुस्को करता आनी आपलो मोलादीक वेळ हे विशीं दिता आनी केन्नाय आमच्या आकांताक कितेंय हांगा वायट बरें जाल्यार तो आमच्या आकांताक पावता भोव करून कोडतीचे बाबतीन कितें कितें करूंक जाय हें सगळें रोखडोच तो आमच्या आदाराक पावता म्हूण हें जाणा जावन हांव फादराक करीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. आमचो पादविकार फादर कॅनेथ टॅलिस हें पयलेंच ताचें वरोस हांगा सांकवाळच्या गांवांत येवनूच बाबडो कामाक लागलो आनी काम कसलें गवळीक काम तें बरें आसा पूण आनीक कठिनायेचें काम आपल्या भुजार पयल्या दिसांतान तो घेवन बसलो. 8 बाटां आसात हांगा एक आनी हे सरभोंवती 7 बाटां आसात आनी ही बाटां सांकवाळची इगोर्जेची हें जायते फावटी आमी आयकलां आनी ही बाटां बाबा बुडीनो खरें म्हणल्यार आमच्या बागयोन जुजेवाजाच्या नोवेनांनी आनी पोरबेक आमी ती वापरता बो करून हें आनी ती म्हणटा पाकिंगाक हो सगलो भार तो घेता आनी हे फावटी पासून पयलेंच वरोस म्हणल्यार बरे भाशेन ताणें तें केलां. सगळी पोरबेची तयारी करूंक ही आमकां बाटां जाय स्वाद जाय हें सगळें बरे भाशेन ताणें केलां आनी वर्शी पासून कुडतींनी धांव ताणें मारूंक सुरू केलां. आपल्या समितीच्या वांगड्यां बरोबर हांगा थंय धांवत आसा बाबडो. साबार खात्यांनी हांगा थंय जाय तो वेळ तो थंय सारता जाय तो त्रास आनी दास्ती काडपाचो वावरवो. तशें हांव म्हणटालो आपल्या समितीच्या वांगड्यां बरोबर तो वावुरता आनी हाका लागून समितीक म्हज्यान विसरूंक जायना. फादराचो जसो हांव उगडास कोत्ता ताका आर्गां दिता ताचे 2 समिती आसात फाब्रिका आनी कॉन्फ्रारिया तांकांय हांव खेरीत भाशेन आमचे उपकारीपण परगट करता. सरकारी अधिकाऱ्यांक आमच्यान विसरू नजो. ह्यो जायत्यो सवलती आमकां मेळटात जाल्यार बाबा बुडीनो ह्या वसऱ्यांत तांच्या बरेपणाक लागून कोणूय तो सरकार जावं त्या सरकाराचो त्या तेंपार त्या काळार आमी उपकार मागता आनी तांणी आमकां जाय तें बरेपण केल्ले पासत आमी तांकां दिनवासता. आतां जीं नांवां आसात तीं हांव वाचतां सोडसोडीत. मामलतदार मुर्मुगांव वास्को द गामा, चीफ ऑफिसर पेंजीम म्युनिसिपल काउंसिल, कलेक्टर साउथ गोवा, डेप्युटी कलेक्टर मुर्मुगांव वास्को द गामा, हेल्थ ऑफिसर कोर्तालीं गोवा, Director Archives and Archaeology Department Panjim Goa, Superintendent of Police South Goa Margaon Goa, Deputy Superintendent of Police Mormugaon Vasco da Gama, Police Inspector Daigo Gracious Vedna Police Station, Ex-Police Inspector Prashal Vedna Police Station, Police Inspector Filomena Costa, Police Inspector Elvis Barbosa, Assistant Engineer, Electricity Department, Subdivision 2, Vasco da Gama. Junior Engineer, Electricity Department, Subdivision 2, Vasco da Gama. Deputy Superintendent of Police, Traffic, Altino, Goa. Police Inspector, Traffic, Vasco da Gama. Sarpanch, Village Panchayat of Sankwal. Deputy Sarpanch, Village Panchayat of Sankwal. Panchas, Village Panchayat of Sankwal. Director of Prosecution Department, part of Panjim. Assistant Engineer, PWD Roads Section, Baina, Goa. आनी मागीर हांव फुडें वेता राजकीय फुडाऱ्यां पासत राजकीय फुडारी वो कारभारी पॉलिटिकल फिगर्स तांचे उपकार आठयता. PS श्रीधरन पिलाय, Governor of Goa. Parimal Rai, IAS Chief Secretary of Goa. Dr. Pramod Sawant, Chief Minister of Goa. Chandrakant Kavlekar, Minister, Government of Goa. Manohar Asgaonkar, Minister, Government of Goa. Movin Gudin, Minister, Government of Goa. Govind Gaude, Minister, Government of Goa. Viswashit Rane, Minister, Government of Goa. Nilesh Cabral, Minister, Government of Goa. Philip Rodriguez, Minister, Government of Goa. Jennifer Monserrat, Minister, Government of Goa. Deepak Pauskar, Minister, Government of Goa.
Michael Lobo, Minister, Government of Goa, Antonio Fernandez, MLA, Santa Cruz, Alina Saldana, ex-MLA, Cortali, हिका हांव केरीत भाशेन दिन वाचूंक सोदतां कित्याक ती आमच्या आदाराक सदांच वायट बरें आसा आनी ह्यो सगल्यो सवलती आमकां मेळ्ळ्यात त्यो तिच्याच हातांतल्यान आमकां मेळ्ळ्यात खरें म्हणल्यार एक ऑफिस आमी हे भाशेन अप्रोच करूंक ना पूण तिच्या बरेपणान तिणें त्या खात्यान उलोवन गजाल करून उपकार मागून ह्यो सवलती आमकां दिल्यात देखून हांव केरीत भाशेन जेन्ना आतां ना ती शी इज एन ex-MLA म्हणटोच तिका हांव केरीत भाशेन उगडास करून दिन वाचूंक सोदतां तिका आनी तिच्या सहभागिल्यांक कार्लोस आल्मेदा ex-MLA कोर्ताली विजय सरदेसाय ex-Deputy Chief Minister of Goa MLA Fatorda Aleix Reginald Lorenzo ex-MLA Kurtori Francisco Silveira MLA Santander Digambar Kamat MLA Margao Atanas Montserrat MLA Penjim Churchill Alemão MLA Benauli Francis Sardin MP South Goa Shripad Naik Minister of State for Tourism and Ports, Shipping and Waterways of India. काय आमचे advocate आसात आनी हेर तांचे सहभागिली आसात जे आमचे दिवसीच्या बाटां विशीं आनी हेर तोंड तेवप आसतात तेन्ना आमच्या आदाराक पावतात आनी तांकां करीत भाशेन आमी दिन वाचूंक सोदता थोडे आमचे भाव आसात भयणी आसात हांगा ज्यो प्रॉपर्टीज आसात हांगा बाटां आसात आमची आनी तांकां लिंक ना आपलो रस्तो आमचे सेवेक ते दितात आपल्या बाटांतल्यान आमकां वाट सोडटात ह्या बाटांतावन दुसऱ्या बाटांक भितर सरूंक भोव करून पार्किंगाक लागून आळकुळी जातात तेन्ना तांचे आमी नांव काडिनासतना उपकार आठयता म्हाका करीत आवडीचें हें सांगूंक दिसता तें चड म्हाका आवडीचें आदीं आनी आतांय बी बाबा म्हणिनो आमचो सांकवाळचो लोक म्हणजे फिरगोसकार जायते दीस फेस्त लागीं नोवेना लागीं पावतात तेन्ना ही जमीन साफ करूंक जाय आनी दोमी जाणांक पोरूं फेस्त जावंक ना पूण कोविडाक लागून आमी ते बेश्टे ऑनलायन केलें झाडां वाडत गेलेलीं जायते तरांक एक फावटी त्रास पडले आनी पादवीराक घेवन तांणी ही बाटां क्लियर केल्यांत साफ केल्यांत आनी पार्किंगाक आनी हेर वस्तूंक तांणी सारकी नितोळ ती सांबाळ्ळी आपल्या हातांनी हो वावर केला आनी गरज पडल्यार हो वावर कोत्ता आसतना बाबा भयणीनो वावराचे सुवातेर तावन थंय स्ट्रेट पुलीस स्टेशनाचेर पासून ती गेल्यांत आनी आमी तांचे बरोबर आसलेले इतली अपुरबाय तांची आमकां दिसता खरेंच बाबा भयणीनो आमची बाबा भयणां आमकां खरेंच जीव पासून दिवपी तयार असलो संदेश आमकां मेळटा देखून हांव तांकां सगल्यांक काळजांतान ह्या तांच्या बऱ्या तांच्या सहकारा खातीर दिन वाचूंक सोदता आनी हांव सांगता आसतना केन्नाच म्हज्या पाद्री बाबा बरोबरूय हें घेवन हांव तांकां शाबासकी आनी दिनवास दितां सेवा धर्मीक म्हळ्यार आमकां जायत्या जाणांचो आदार मेळ्ळा हांगा पाद्री येताले कुमसाराक दर दिसा सगल्यांकूच जावंक ना कोविडाक लागून थोडे मातशे पाटी सरलेले मिसां भेटयल्यान प्रवचन केलां प्रिचर्स सगळे नोवेनाच्या दिसांनी केरीत भाशेन हांव दिन वाचूंक सोदतां होली फॅमिली सिस्टर्स आनी आमकां जायतो आदार केला तांचे बरोबर पॉस्टुलंट्स एस्पायरंट्स जी आमकां नोवेनाच्या दिसांनी जायते तरेच्या वावरांत आदार करतालीं सांक्रिस्तीचो वावर हो आल्तार नेटोवपाचो वावर हेर कुमन्यांव दिवपाचो वावर रिलिजियस स्टॉलान रावपाचो वावर आनी जायते तरेचो वावर तांणी आमकां आमचे पासत केला तांकां करीत भाशेन आमी दिन वाचूंक सोदता गायन मंडळ आसले आनी खरें म्हणल्यार बारी वावुरला म्हाका नांव काडपाची मातशी संवय ना पूण म्हाका दिसता थोड्या सुवातांनी हांवें नांवां काडूंक जाय म्हूण आमचो क्लिफर्ड बाव सद्दां ताणें नोवेनाच्या दिसांनी सगल्या मिसांक कोंकणी तशें इंग्लेज आनी आयज पासून फेस्ताक ताणें आपल्या गायन मंडळाक तयार केला आनी हे वर्सा आमी मातशें दुसरे भाशेन केलें की फिरगोजांचे ल्हान ल्हान जोमे ताणें हाडल्यात ताणेंच बंदोबस्त केला तो आनी आपल्याच्या आंगार घेवन सगल्यो प्रॅक्टिसी आनी हें तें करून आमकां कांय बरें
संगीत दिवन ताळे दिवन देवाक उबारूंक आमची काळज जमना ताणें ह्या 9 दिसांनी आनी आयज 10वो दीस ताणें आमकां आदार केला देखून हांव खेरीत भाशेन क्लिफर्डाक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगल्या तांच्या सांगात्यांक जाणी आमकां हो आदार केला तांचे पसत. वॉलंटियर्स आसात भावा भयणीनो, वॉलंटियर्स नासतना आमच्यान कांयच एक कुस्कूट हांगा हालोवंक जायना आनी वॉलंटियर्साचे इनचार्ज आसलेले, एसिस्टंट इनचार्जीस आसलेले, मिसांक मार्कात केलेले, थोडे वॉलंटियर्स थोड्यांक थोडी रिस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी दिलेल्यो आनी सगल्यांनी भावा भयणीनो चुकय नासतना बरे भाशेन आपली जबाबदारी पाळल्या आनी तांकां आमी जोण एकल्याक देव बरें करूं म्हणूंक सोदता. तांचे मदलो एक मेन कोऑर्डिनेटर आनी ताचो आदारी म्हण आसलेलो, तांणी दोगांयनी जायतो भार घेतला. खेरीत भाशेन तांकां आमी नांव काडिनासतना दिनवासता. आनी तांचे मदें म्हाका चड अपुरबाय दिसता तांची, आनी हें काम चड आवगोडायेचें आनी मेहनतीचें. सकाळीं फुडें उठून पार्किंगाक आपल्या कामाक लागताले. थंय हायवे ते भितर सरता थंय सारके आजीर जावन सकाळीं फुडें आपले सगली तयारी करून पार्किंगाक थंय डिरेक्शन दिवंक, मांडावळ करूंक आनी हें तें करूंक दिसा दिसाक हे भाशेन मार्कात करूंक कोण खंय आसतले, द प्लेसमेंट ऑफ पार्किंग एरियाज, हें सगळें तांणी बरे भाशेन केलां आनी हें आवगडायची वस्त म्हूण हांव तांकां चडूच शाबासकी दिता. हांव तांकां खेरीत भाशेन दिनवासता. रायतूरचे सिमिनारीचो एक सिमिनारिस्ट हांवें मागलेलो, सिमिनारीच्या रैतुराशी ताणें म्हाका उदारपणान दिलो. खरें म्हणल्यार आक्षेचे इगोर्जेन तो आपली रिजन्सी कोत्तालो, तो हांगा आसतलो घोडे. आनी भोव करून हांवें ताका हांव थंय नासतो म्हणटोच थंय ना म्हणटोच ताका हांवें थंय हाडलेलो आनी बरे भाशेन ताचो आदार सहकार म्हाका मेळ्ळा. सिमिनारीच्या रैतुराक हांव देव बरें करूं म्हणटा, आक्षेच्या पादवीकाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. नोवेनाच्या दिसांनी आमचे डीन्स आयल्यात, चडशे येवंक नात पूण आयल्यात, जायते जाण आयल्यात आनी रोमारी घेवन आयल्यात. तांकां हांव खेरीत भाशेन दिनवासूंक सोदता. तेच भाशेन आमचो कालेंदार आनी हेर तुमी 2 आचीस पळयतात, व्हडले आचीस पळयतात, हो तांचो वावर आनी हेर जायतो वावर ते करतात ओगेपणान. आनीक हांव तांचें नांव पासून काडिनासतना तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. खरें म्हणल्यार तो एक पाय आनी ताचो पूत दोगूय तसलेच मनाचे आर्टिस्टीक मायंड, दोगूय एकठांय जावन कांय बरो वावर आमकां आर्ट वर्क दितात. भोव करून आमच्या कालेंदरा विशीं आनी हे 2 आचीस आनी हेर जायतो वावर जावं पोस्टर तुमकां धाडलेलो, तो नोवेनाचो सगलो डिस्क्रिप्टीव पोस्टर तोय बी तांच्याच आतांचो वावर. तांकां हांव कितें भाशेन देव बरें करूं म्हणूंक सोदता. आयज सेवा धर्मीक मांडावळ चलोवंक सांबाळूंक आमचे मदें फादर आगुस्तीन आल्फोन्स आसलेलो. खेरीत भाशेन ताका हांव आयज देव बरें करूं म्हणटा. हो जो बॅकड्रॉप तुमी पळयतात तो आनी मागीर थंय बावटे पळयतात ते, बॅनर्स पळयतात ते आनी हेर बारीक बारीक वावर जायतो ताणें केला. सेंट जोझफ वाज एंटरप्रायजीस, ब्लेसड जोझफ वाज एंटरप्रायजीस एंड न्यू एज प्रिंटर्स हांकां आमी खेरीत भाशेन दिनवासूंक सोदता. आमचे एक ऑफिस एसिस्टंट, म्हाका सांग मातशें दूख भोगता. आमचे एक ऑफिस एसिस्टंट लेविना डायस म्हूण ह्या जेनराचे 4 तारखेर बाबडें अंतरलें आनी आमकां चड दूख जाली. आमकां सांकवाळकारांक सगळ्यांक दूख जाली, कित्याक बरें मनीस तें आसलेलें. आमच्या ऑफिसान विस्वाशीपणान तें काम करतालें. 4 तारखे ते मेलें आनी 7 तारखेर तिचो इंतेर जालो. तुमचे लागीं हांव मागतलो आसलो, तिच्या आत्म्या पासत आमी मागुया आनी तिच्या घरच्यांकूय जायतें खरेंच दूख जालां. तांकांय बी फावो ती घोटाय मागची म्हूण हांव तुमचे लागीं मागतां. जे खरेंच म्हणल्यार जायते उपकार पडटाले. बगून ह्या नोवेनाच्या दिसांनी सगळी लिटर्जी आनी हें आनी तें बारीकसाणीन सगळें करून म्हाका तयार दवरताले. पूण तरी आसतना ताणेंच म्हाका दिसता मागलां देवा कडेन हें सगळें बरे भाशेन जावंक आनी आयज फेस्ताक देवाचे स्कुर्पेन आमी तोडीक पावलेंत. म्हणटच ताका आत्म्याची सवस्काय आनी तांच्या घरच्यांक फावो तें बळ तिचें उणेपण सुसूक.
आनी दुसरी वस्तू आसात आमच्या हांगा सगलो बंदोबस्त आसा बाबा भणीनो हांगा माटो जावं मागीर आमचे जेन सेट सावंड एलईडी वॉल स्क्रीन्स हांगा सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां. हांव कितेंच भाशेन दिन वाचूंक सोदतां फादर फेलिक्स लोबो हेंय म्हाका नांव काडून जें दिसता नांव कडेन दिसता म्हजें सांडूंक जायना. बाबडो 10 दीस आयज 10 दीस आमकां कितेंय खावंक दिवंक आपल्या भाव भयणां बरोबर ताणें आमकां जाय तो वेळ दिला, जाय तो तोकोस केला. सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन हें आमचे पासत ताणें चलयलां. कितेंच फायद्याच्या मनान न्हय पूण सेवेच्या मनान हें ताणें केलां. ताका गरीब भाशेन हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां. ताच्या त्यागाच्या ह्या वावरा पासत ताच्या वावराचेर बेसांव पडचें म्हूण मागता. प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनीक मिडिया जावं पेपरान जायते पेपरांचेर आमची कार्यावळ आमी 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 परगट कोत्ताले. आमचें दिवसीचें बुलेटीन रेनोवस जावं आमकां जाय तें बऱ्याक पडलां. ताच्या एडिटराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. वावरड्यांचो इश्ट तांकांय आमी उपकारी. आनी मागीर आमचो डायसिजन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन्स मिडिया हाणेंय बी आमकां जाय तो आदार. कितलेच फावटी आमचे जावं लिटर्जी जावं आमचो प्रोग्राम आनी हें तें जाय तें ताचो एके भाशेन पोस रावंक ताणें जाय तो आमकां आदार केला. आनी हे भाशेन आमकां जाय तो जायत्या जाणांचो आदार मेळ्ळा. टीव्ही चॅनल्स करीत भाशेन आमचे CCR टीव्हीचं कॅथलीक चॅनल. आनीक आतां इमिसा पासून बाबा भणीनो इमिसा आतां लायव्ह आमकां पळोवंक मेळटा 3 जाग्यांनी तरी. AE मिडिया म्हूण थंय आसा. CCR टीव्ही हांगाच आसा. डायोसिजन वेबसायट हांगा आसा. ही मागीरूय आमकां एज रेकॉर्डेड मागीर आमकां पळोवंक मेळटली. ऑल्टर बॉयज आसात आमचे 2 जाण तांकां हांव कितें भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. तांकां कितें भाशेन हांव देव बरें करूं म्हणटा तांचे सेवे पासत. आनी निमणे सुवातेर आमचो कार्यक्रम जो ऑलमोस्ट काबार जाला. आतां 12 वरांचेर आमचे सांतवारीन मीस जातलें. आतां आनीक थोड्या वेळान मीस जातलें. खरें म्हणल्यार बाबा भणीनो हें 12 वरांचें मीस परंपरीक मीस तुमी जाणात तें ओरातोरीच्या कुडान जातालें. पूण आमी तें बंद केल्लें. वर्शी पासून वर्शी शुक्राराचेंय थंय मीस जातालें तें आमी बंद करून सांतवारीन आमी कोत्तालेत. म्हणटच तीच पद्दत लावन आमी थंय आमकां करूंक मेळना म्हणटच ओरातोरीच्या कुडान आमकां करूंक मेळना म्हणटच थंय चड गर्दी जाता तुमी जाणात. आनी आमकां हें बरें न्हय जिवाक आमच्या भलायकेक देखून आमी तें आयज बिस्पानूय आमकां परवानगी दिली. बिस्पानूय हेजें मन जालें आनी आमी आतां तें 12 थंय करतले आमचे सांतवारींत करतले. आनी कितें सगळे कायदे पाळून 50 जाण आमच्या कायद्या प्रमाणे आतां आसा ते भशेन. आनी तेंय जाल्यार आमी कोणाक केलां कोण हांगा पावोंक जायना तांकां जावं पिडेक लागून ओ जावं जाणटे पिरायेक लागून. सो दीस मास इज प्युअरली फॉर सिनियर सिटीजन म्हूण ना पूण व्हडांक व्हडलीं आसात तांकां तांचे लागीं हांगा येवंक जायनात. पूण तांचे पासत हें आतां मीस आमी आडायलां. बाबा भणीनो सगल्यांक हांव आनीक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. कोणाकूच विसरला जाल्यार माफी मागता. आनी तुमकां घोडये मातशे इल्लो सुमार मेळ्ळा आसतलो म्हजो. चड हांवें नांवां काडूंक प्रयत्न करूंक ना. म्हाका बरें दिसोय ना तें. पूण कोणाचें काडलां मातशें गरजेक म्हाका दिसलें म्हण हांवें काडलें. पूण कोणाचेंच नांव काडूंक ना म्हूण कोणाचेंच मोल उणें जायना. कोणाची सेवा दिल्या ती उणी मोलाची जायना. सगळीं तुमी आमकां म्हत्वाची आनी सगळीं आमी तुमी आमच्या मोगाची आनी सगळीं तुमची सेवा चड मोलाची. आनीक फावटी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी तुमचेर आशिर्वाद पडूं. म्हज्या बाबा भयणीनो पाद मानुएल डायसान आमच्या सांतवारीच्या रेतोरान आतांसूत घाल्लेलीं भावणां मोजीं करून हांव सगल्यांक आर्गां आटयतां. पूण खेरीत भाशेन ताका हांव काळजांतान दिन वाचूंक सोदतां. पाद मानुएलान ही सगळी नोवेनांची आनी पोरबेची कार्यावळ आदीं फुडेंच जाय तो तोकोस घेवन आनी एकमुतीन मानून हाडली. आनी सगल्या आपल्या सहकाऱ्यांचो आदार घेवन आनी खेरीत भाशेन सांकवालचे फिरगोजेच्या पादविगाराच्या फादर कॅनेथ टेलिस आनी पातकुराच्या फादर पिटर ब्रिटो हांच्या मोलादीक सहकारान ताणें बेस बरे भाशेन आनी थोणायेन चलयली.
जायत्या तरेच्या आव्हानांक तांकां फुडो करचो पडलो. कोवीड महामारीक लागून निमाण्या वेळार जायतो आदोल बदोल करचो पडलो. पूण पाद मानवेलान ह्या सांतवारीच्या रेतोरान ह्या गांवच्या पादवीगाराक पातकुराक आपल्या सांतवारीच्या समितींक तेच भाशेन ताणें आमकां सांगलां तशें फिरगोजेच्या समितींक फाब्रिका कॉन्फ्रारियाक घेवन सगल्या आपल्या सहकाऱ्यां आनी उर्बे व्हॉलंटियरांक सांगातींक घेवन ह्या अवघड आनी आव्हानीक परिस्थितीक शांततायेन आनी थिरायेन फुडो केलो. देखून हांव तांकां सगल्यांक दिन वाचतां. त्या भायर साबार सरकारी खात्यांचो आनी अधिकाऱ्यांचोय बी ताका आदार आनी सहकार मेळ्ळो. तांकां सगल्यांक आमचो काळजानसून आमी दिनवास अर्पिता. सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक, आमच्या तेगाय बिस भावांक, यादनिकांक, मोठवाश्यांक, हांगा आसलेल्या आमच्या लौकीक भावां भयणींक आनी लोक संपर्क साधना उदेशी हे परबेचे समोरमणेन वांटो घेतलेल्या सगल्या आमच्या भावां भयणींक देवाच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन भरलेली भाग्योन जुसेवाजाची परब हांव दितां. म्हज्या मोगाच्या भयणां भावांनो, दोनच म्हजी उतरां. पयले सुवातेर हांव केल्ले भाशेन दिनवासूंक सोदतां, आर्गां दिवंक सोदतां तुमच्या आर्चबिशपाक फिलीप नेरीक, की तेणें म्हाका आमंत्रण दिलें हे मीस भेटोवच्याक मुखेल यादनीक कसो. आनी खरेंच म्हाका व्हड खुशालकाय भोगली आयच्या दिसा हे मीस भेटोवच्याक म्हाज्या गोंयच्या भाग्यवंताचे मीस भेटोवच्याक. म्हाजी पुरबी तुमकां सगल्यांक ह्या फेस्ताची, जावं हें फेस्त केल्ले भाशेन बरेपण येवंक तुमच्या आत्म्यांक, अदीक करून कुडीच्या गोरजांक तो पावत, पूण आत्म्यांच्या गोरजांक अदीक भलायकी आनी बरेपण तुमकां मेळोवंक. हांव केल्ले भाशेन हांव एकूच की एक दीस तरी आमच्या जिवितान आमी जेजूक अनुभवूंक, आनी पळयात जेजूक अनुभवल्या उपरांत कशें आमचें जिवीत बदलता. आमी तेंच उरोना. सॉल पॉल जालो. सॉल जो त्रास दितालो तो पॉल जावन ताणें जेजूक फुडें केलो. हेंच हांव दितां. आनी केले भाशेन देवाची बेसांव तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर पडो म्हूण म्हजी खाशा आशा. आनी आतां निमण्या आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पद तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. ह्या फेस्ता दिसा केल्ले भाशेन तेजो आशिर्वाद मागुया आनी ह्याच भाशेन आमचे तकल्यो बागोवन आमी तेज्या आशिर्वादाक रावया. सर बुजवणेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवंक आनी आपले सवस्कायेन तुमचें जिवीत भरूंक. आमेन. सर आकांतांतली तो तुमकां वाटोवंक आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान तीर करूंक. आमेन. बावार्थान बोरवंशान आनी मोगान तो तुमकां भरूंक आनी ह्या संवसारान तुमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी फळारीक करूंक. सासणाच्या सुखाक तुमकां तो पावूंक. आमेन. आनी सर पवित्र देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबांचेर आनी तुमच्या ह्या गोंयच्या शाराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसुयात. क्रिस्ताच्या नांवान, क्रिस्ताच्या खुशालकायेन आनी ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. हे पुर्बेच्या मिसांत भोक्तीन आनी भावार्थान आमी वांटो घेतला. देवाची साबार देणी आनी बेसांवां आमकां फावो जाल्यांत. आमच्या आस्काराच्या पावलांनी चलून
आमी जेजूक सदांच आमचे मदें दवरूंक वावरूंक ताचेच मजतीन मागून ताच्या मनाक गीत गावया. जुसेफ आसा आमच्या भावा. Amcia baba, vinoitea, tuži mosot pavor. Sakshi diu Jesu, babat burso, burbelbor, amka zador. Susevaza, amcia baba, tuce pasor, arga moima. Jezu, powitat mea, arga moima, sasna, sasna. Susevasa, amcia baba, duce pasor, arga moima. Bapa Jezu, powitat mea, arga moima.